वायट आसा आनी आयचो जात्रेचो अर्दो दीस जाल्लो आसा. सगळ्यात पयलीं हांव हॅट्स ऑफ म्हणटा आमचे गोवा पुलीस कमिशनर, DIG, DCP सगळ्यांक आनी आमचे कलेक्टर आनी थँक्स टू गोवा गव्हर्मेंट इतलो बरो अरेंजमेंट जाल्लो आसा. कारण वर्सांत इतली गर्दी आसताली की हांगा मनशां आमकां उबो रावपाक जागो ना. पळोवंक शकता की लोक बिंदास सायबिणीचे पडल्याचे आपले प्रसादाच्या रुपान आसा ते सगळे लोक घेतात. तर परत एकदा जात्रेची नोंदणीत परबी देव बरें करूं. यशस्वी आनंद हांव एका बेळगांवच्यान येयल्लें आसा आनी हांगा जी अरेंजमेंट केल्ली आहा सगळ्या देवस्थानान कमिटीन बरी केल्ली आसा. आनी तशेंच आमच्या एक आमकां देवदूत असो आमचो सद्गुरू सर घुमयेन आमकां भरपूर पिटी हांगा शिरवार हेल्प केल्लो आसा. तेणें एक आमकां भरपूर दोणांक आमकां इतली तान लागता की तेणें आमकां 21 लिटराचो कूलर दिल्लो आहा, AC दिल्ली आसा. हांव तेंच्या कडेन मनाक हाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच फुडें तुमी आमकां भरपूर हेल्प करपाचें. देव बरें करूं. जात्रा अशी बरी जातली आनी जाली आहे. सकाळच्यान बरें जालें सगळे लोक सगळे सारके पुलिसांनी अरेंजमेंट केले आनी सरकाराचेर आमकां विश्वास आसलो अशें करून घेतलेच म्हणून. आनी सीएमान आमचें आयकलें की आमकां बी परमिशन दिलें हॉटेल चलोवपाचें आनी आमकां सकाळीं धाडून लॅटर दिलें देखीन आमी खूश जालीं की दीसभर चलोवपाचें म्हणून. आमकां कांयच प्रॉब्लम ना आमी सगळीं लोकांची सेवा अशीच करतली म्हणून आमकां हें जालें बरें दिसलें मातशें जिवाकूय बीन आमच्या की आमकां हें जातालें की आमचे सगळे पिड्ड्यार जातले. पोरूं तर आमचे सगळे नाश जाले सगळ्यांची. अंदू तशें जावंक जायना म्हणून आमकां दिसतालें म्हणजे इतली अरेंजमेंट बरी केली सीएमान आमच्या की सीएमाक वालोर दिता आमी. बरेच भशेन जातलें आनी जात्रा फुडली बरी जातली. सांजेच बीन बरें जातलें, अमखाणसून बरें वयतलें, सगळें वेवस्थीत जातलें. आम्ही आज शिरगांव असतात. शिरगांव तुम्ही पळोवंक शकतात की बऱ्या प्रमाणात जी शासनान जी ह्या वर्सा तयारी केल्या ती बऱ्या प्रमाणात अजिबात गर्दी ना. जर देवळान वयतलो जाल्यार देवळानूय दर्शन बरें मेळटा. तळयेर न्हांवपाक वयतलो जाल्यार सुशेगाद तळयेर न्हांवपाकूय मेळटा. तिसरें म्हणजे जे होमकार्डांक आमी फेरे मारतात थंय बऱ्या रितीन फेरे मारपाक मेळटात. आतां पळोवंक गेल्यार कितें जाता की जो बाजार भरतालो तो बाजार ना आनी त्याच्या खातीर जी भुरग्यांची जी मातशी नाराजी आहा तिका लागून. पण ही नाराजी खंय हें आहा की जर अशें त्या शॉपांक लागून खूब गर्दी जाताली. येवपाक सामकें म्हणजे दोनूय रस्त्याच्या सायडीक शॉप आसल्या कारणान खूपच अडचण जाताली येवपाक वचपाक. आनी तेतूनच मागीर नाका जाल्ले घडटे गेल्या वर्सा एक नाका जाल्ली घटना घडली आनी हेका लागून शासनान हे ज्या वर्साक केलां तें खूपच बरें आहात आनी बऱ्या प्रमाणान दोणाकय दर्शन मेळटात आनी जे भावीक येतात तांकां बऱ्या प्रमाणान दर्शन मेळटात. हे अशेंच फुडें चालू उरचें अशें हांव कमिटी कडेन मागता आनी शासना कडेन मागता. हांव सुप्रेश लिंगडकर. प्रत्येक वर्सा हांव जात्रेक येता. तसं ह्या वर्सा हांवें म्हाजी फूल फॅमिलीक हांव काल घेवन येयलो कित्याक ती चिंतलेलें की आयज हाका भरपूर गर्दी आसतली म्हणून. पळय जाल्यार कालूय लोकांची थोडी गर्दी आसली आनी पळय जाल्यार आयज तितली गर्दी ना. म्हणजे जी वेवस्था तेंच्यांनी केल्ली आसा पळय जेन्ना पार्किंग आसा पळय पार्किंगे कडल्यान तुमी जेन्ना देवळान जेन्ना दर्शन घेता पळय देवळान दर्शना कडेन फाटल्यान तेंच्यांनी फूल बॅरिकेड बसयल्या ह्याच वर्सा बसयल्या आनी त्या बॅरिकेडा कडल्यान म्हणजे सिस्टमॅटीक तुमकां येवपाक मेळटा. प्लस त्यांची धोणा खातीर एक सेपरेट लायन केल्या प्लस जे बाकीचे भावीक येता पळय तेंच्या खातीर सेपरेट लायन केल्या. थंयसर म्हणजे तुका सद्याक गर्दी म्हणटा ती कांयच ना. तशेंच जेन्ना आमी आतां रस्त्यांचेर जेन्ना वयता पळय मेन म्हणजे भुरग्यांचे जे आसतले पळय मेन हांगा दुकानाच ना. म्हणून दुकानां ना आसल्या कारणान लोकांक हांगा सुशेगाद चलपाक मेळटा. सुशेगाद रस्त्यार टँकरी भोंवता. म्हणजे पयलीं कितें जातालें की लोकांचे पांय बीन भाजताले पळय आतां हांगा प्रत्येक म्हाका दिसता 10-15 मिनटां भितर रस्त्यार फूल टँकर भोंवडयता. टँकर भोंवडयल्या कारणान थंयसर म्हाका दिसता गरमी किंवा पांय जेन्ना भाजता पळय तशें जायना. तशें जेन्ना आमी तळये कडेन वयता पळय तळये कडेन सारकी वेवस्था सुद्दां सारकी बरी केल्ली आहा. हांगा जरी दुकानां नासलेली पण प्रत्येक पॉयंटार हांगासर हे दवरलेले आहा कित्याक म्हणून उदकाची सोय केल्ली आसा. म्हणजे तुमी वचून तें उदक घेवं शकता. प्लस तेजी जी बाकीचे होमकाणा कडेन आसा पळय होमकाणा कडली जी दुकानां आसा पळय थोडी मातशी वयर शिफ्ट केल्या तर लोकांनी मातशी फुडें वचून घेवपाचें. पण जी वेवस्था ह्या वर्सा केल्ली आसा ती अत्यंत बरी केल्ली आसा. ते लोकांकूय बरें भोंवपाक मेळटा सुरळीत आनी सुशेगाद भोंवपाक मेळटा. लोकांनी आवर्जून सगळ्यांनी येवपाचें जात्रेक. भितर आनी एक बरी गजाल म्हणजे प्रत्येक लोकेशनाचेर तेंच्यांनी पुलीस दवरल्या. म्हणजे एक 10-15-20 मिटराचेर एक 4 पुलीस ऑलरेडी तैनात जाल्ले आसा. प्लस तुमी खांब्याचेर पळयत न्ही खांब्याचेर पळयत जाल्यार सगळे कडेन तुमकां कॅमेरा दिसता आनी हेजो फूल सेटअप आसा पळय एक 2-3 कडेन तेंच्यांनी दवरला. म्हणजे फूल कॅमेराचेर कितेंय खंय मॉब जाता गर्दी जाता पळय ते थंयसर कॅमेराचेर कॅप्चर जाता. आनी फाल्यां सगळी म्हाका दिसता की तेंच्यांनी अशी तयारी केल्ली आसा मॉब जायना फुडें थंयसर पुलीस यंत्रणा तयार आसतली.